पावसात पागोळ्याचे मेळटा म्हणून जाले न्हू नाजाल्यार पाणीच ना न्हू आमकां। हां आता अशें म्हणपाचें पडलें। काल आतां जर वयले लायनीक जर 2 बेल्ला पाणी येता जाल्यार आमकां 2 कळशे कित्याक येवने। आत्तां तुमी घरान येवन आमच्या बघा कितले कळशे पाणी आहात ते, हे आतां सांगता मी आत्तां चला जरम्या या कितले कळशे पाणी आहात ते तुमीच बघा आणि तुमीच उलया आमगे काय ते। सर आज झरमेची बायलां आयली, सरवण्याची बायलां आयली, तांकां इरेग्युलर वॉटर सप्लाय जाता, सो एज अ ए म्हणून तुमी कितें सर हेजेर डिसिजन घेतले? थंय वचत तुमी स्पेशल करून तेंच्या वांगडा करून मिटींग फाल्यां 3 वचपाक तांकां टायमींग आतां इन्स्पेक्शन करता कितें कितें आसा पळोवन मागीर तुमचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो प्रयत्न। ओके, आनी तेंचो डिमांड आसा की ऑपरेटर चेंज करपा जाय करपा, तेचेर कितें घेतलें? तेंचे आतां तुमचे कडेन पयलीं डिस्कशन करता म्हाका कोण कितें हांव ताका सगळ्यांक वळखना धांवन नेवो येयल्लो आसा तेजेर डिस्कशन करून मागीर हांव डिसिजन। तेंचो प्रॉब्लम कितें आसलो सर आयज? प्रॉब्लम कितें आसलो? तें उदक पावना म्हणटा तेंचें कित्याक पावना म्हणजे मातशें तें स्टडी करची पडटा, कांय आयडिया ना। म्हणजे तेजेर आतां आमचे जे तुमचे कडेन डिस्कशन करून हांव मागीर